ब्रेस्तार 12 पोतू मुखेल मागात आनी दिव तुमकां दितलो. नियाळाक आदार. म्हज्या इश्टान फोन करून म्हाका विचारलें आपल्याक म्हज्यो 10 मिनट मेळत, कित्याक आपल्याक कितें उलोवंक जाय. हांवें म्हणलें बरें, आनी सुमार 3 वरां म्हजे लागीं उलयलो आनी शेवटाक असो उद्गारलो, हांव आयज सारवार देवाळ म्हाका तुजे वरवीं सांबाळलो. आमच्यो गरजो आमी देवा कडेन मागता, आमचे गोश्ट आमी देवाक सांगता. देव आमच्या इश्टा वरवीं ह्यो गरजो आमकां दिता आनी आमच्या कोश्टान आमकां घटाय दिता. आमी जायते फावटी आमच्या इश्टांचे उपकार आटोवचे बदले आमी अनुपकारी जाता. तांचे बरेपण आमी विसरता. आमकां आमच्या इश्टा सगळें वेळ दिवंक काळीज मन आसा काय? आयज कितले इश्टा मित्रां जायत्या कोश्टांनी दुखांनी प्रश्नांक सांपडलेलीं आसात. तांकां आमी वेळ दिल्यार देवाची बरेपणां सगळ्यांक पावतली. म्हजो थारा आमच्या इश्टा शेजाऱ्यांक आनी कुटुंबाक अदीक वेळ दिवन प्रश्न सुटावे करूंक वावुरतली.